सनदशीर मार्गान पास जाल्ल्या आनी मॅरिट लिस्टाचेर आयिल्ल्या भुरग्यांक फुकट सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो। ह्या भुरग्यांक नोकरे खातीर पयशे मेजचे पडचे नात वा कोणा आमदाराच्या दारार वचचें पडचें ना। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें सरकार सत्तेत येयले जाल्यार सरकारी नोकऱ्यो फुकट दितले। स्टाफ सिलेक्शन कमिटीची पद्दत परत एकदा चालीक लायतले। आरजीचो मुखेली मनोज परबान आश्वासन दिला। गोंया सरकारी सर्विसो लाखांनी पयशे घेवन विकतात, ते खातीर लोकांक आमदाराचे हुमरे झरोवचे पडटात। फाटले कितलेशेच सरकारांनी नोकऱ्यांचो फकत धंदो केलो, पूण नोकऱ्यो विकपाच्या प्रकाराचेर खंयचोच राजकीय पक्ष आवाज काडिना। हे सगळे बंद जावपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी पावलां उबारल्यात। सरकारी नोकर भरते खातीर संदशीर प्रक्रिया आरजीन मुखार हाडल्या। मनोजान सांगले, आमकां जाय आमचे जे गोंयकार आसा, जे सामान्य गोंयकार आसा, कॉमन गोंयकार आहा, जो गरीब फॅमिलींतल्यान येता, वयर शिकता, नाजाल्यार तो श्रीमंत फॅमिलींतलो आसो, तो शिकता, मेरीट लिस्टार येता, तो गरीब आसूं तो श्रीमंत आसूं, प्रत्येक जाणांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी जाय जॉब करपाची, जॉब मेळपाची। इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी जाय ताका एग्जामीक बसपाची, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी तांकां जाय आपले परफॉर्मन्स, आपले टॅलंट गोंयांक लागून यूज करपाची। जॉब्स आउट जाता ते ऑलरेडी फिक्स जाल्ले आसता, भुरगे फक्त लायनीक रावतात आनी तेंच्या लाचारीचे, तेंच्या बेकारीचे आयज हो सरकार आनी दुसरे बाकीचे सरकार तेंच्यांनी फक्त एक्झिबिशन मांडले। इतली वर्सां आमच्या भुरग्यांक रडयले, आमच्या भुरग्यांचे लायफ उद्ध्वस्त केले, तेंचे फ्युचर काबार केले। फक्त प्रोग्रेसिव्ह मायंड घेवन, डिफरंट ब्रेन्स एकठांय करून आमचे जे लेट्स रिबिल्ड गोवा आमी जो वेबसायट लॉन्च केली, त्याच्या वयल्यान जी सजेशन्स आमकां येयली ती सगळी कंपायल करून आयज आमी तुमच्या फुड्यान आमची थर्ड प्रॉमिस दवरता। आमची फर्स्ट फ्री गव्हर्मेंट जॉब्स फॉर अस्पायरिंग गोवन यूथ। आयज जे गोंयकारांक जॉबाक लागून पयशे दिवचे पडटा, शिक्षणाक तो भुरगो पयशे घालता, प्रत्येक गजालीक तो ट्युशनाक पयशे घालता, कोचिंग क्लासीसाक तो पयशे घालता, तो पास आउट जाता आनी ताका गव्हर्मेंट जॉब जर जाय जाल्यार ताका पयशे मेजचे पडटा। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां फर्स्ट प्रॉमिस करता आमची आयची, ती म्हटल्यार फ्री गव्हर्मेंट जॉब्स फॉर ऑल अस्पायरिंग यूथ। म्हणजे जे जे भुरगे एप्लाय करतले, जे मेरीट लिस्टान येतले, जितले रिक्वायरमेंट आसतले, आनी प्रत्येक जॉब जो गव्हर्मेंट वयतलो नाजाल्यार जो गव्हर्मेंट जॉब भुरग्याक मेळटलो तो फ्री आसतलो। खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच गोंयकाराक गव्हर्मेंट जॉबाक लागून खंयच्या आमदाराच्या पांया कडेन वयचें पडचें ना आनी पयशे मेजचे पडचे ना। जी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इतलो टायम बंद आसली, जेच्या अंडर अजून मेरेन रिक्रुटमेंट जावंक ना, सो 3 म्हयन्या भितर आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अपॉयंट करतले, ते ऑफिस चालू करतले आनी जे जे रिक्रुटमेंट आमचे जातले ते एवरी रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या थ्रू जातले, जे ट्रान्सपरंट आसतले आनी फेर आसतले। सिलेक्शन कमिटीचो जो बिल एक्ट आसा, त्या एक्टान जो तेंच्यांनी अमेंडमेंट केल्लो सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, जे सबसेक्शन 8 ते म्हणटा की गव्हर्मेंट जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जे आसा ती बायपास करून जॉब्स डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते काडपाक शकता आनी डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते रिक्रुटमेंट करपाक शकता म्हणून। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख।